सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. माये मोगाचें येवकाराच्या मेसाच्या बलिदानान आज किरीत भाशेन आमी मागतल्यो संपलेल्या जॉन पॉल फर्नांडीस आनी संपलेल्या जुआ मास्करेनीस हांकां सासणाचो विसव दिवन सुर्गीचें सूख फावो केल्या प्रभून मागुया. तशेंच मागुया आमचे खातीर आनी आमच्या घरच्यां खातीर उदीक आनी उदीक देवान आमकां कृपेन भरूंक आनी हो किरीत भाशेन आमी नातालांचो काळ आमच्या जिवितान समरुमता तेन्ना उदीक देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूं. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक पवित्र सभा बागेवन तिस्तेव ह्या रॉक साक्षाची पयलो मार्तीर पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर जावन आसा जेजूक गोवाय दितलो. हाचो उगडास करतना आज ही परब समोर उमटना आमकां सगळ्यांक जेजू खातीर आमचें जिवीत करचूंक उगडास करता. हे पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दुख जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता ससनाच्या ससनाक. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेव कृपेन आनी बळान बरोवन लोकां मदें व्हडल्यो खुणां आनी विस्मितां कोत्तालो. मुक्त जालेल्यांच्या म्हणलोल्या देवस्थानांतल्या थोडे जाण तशेंच कांय जाण सिरियनिकार आनी अलेक्झांड्रिकार आनी ते भायर सिसिलियेचे आनी एसियेचे थोडे जाण उपरासले. ते इस्तेवा कडेन वाड विवाद करूंक लागले. पूण तो जाणवायेन आनी आत्म्यान बरोवन उलयतालो देखून ताका फुडें करूंक तांचे लागीं घोडो नासलें. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किल्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गार तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो पळयलो. आनी ताणें म्हणलें, पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो म्हाका दिसती पडलो. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो
आनी फातरांनी मारलो. आनी गोवायांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. देवाचें उतर हें. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें कडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें कडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान बदतलों आनी मुरगडटलों. जबाब, तुज्या हातांत सायबा घालता म्हजो आत्मो. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. जबाब, तुज्या हातांत बापा घालता म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसून आपल्या दोन दुतांक म्हळें, मनशां ताय शिडूक रावात. ते तुमकां धरून दोन सोबेंत व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरबोन मारतले. म्हजे पासत राजा पातशा सोशे तांच्या आनी ओन बाबार्थाच्या फुड्यान तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले. पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात, कित्याक उलोवंक जाय तें तुमकां ते घडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले तें तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो. जिवेशी मारूंक भाव भावाक आनी बापूय पुताक धरून दितलो. पूण पूत धुवो आवय बापाचेर उपरासून तांचो प्राण काडूंक लायतल्यो. म्हज्या नांवा पासत सगलो लोक तुमचो दुयेस करतलो, पूण शेवटाक पर्यंत तीर रावत तोच तारोड जोडटलो. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ भाऊ बीन, आज आमी भाग्यूं तिस्तेव ह्या पयल्या दियाकनाची आमी प्रधान सेवकाची परब समारंभता आनी पयलो पवीस सभेचो मारतीर कसो ताका आज आमी मान दिता. भाग्यूं तिस्तेव प्रधान सेवक जावन ताचे लागीं गरिबांची सेवा करूंक तांकां वावर दिल्लो आसलो आनी आपलें कार्य बरे तरेन तो करतालो. इतलेंच न्हय, जेजूची बरी खबर परगटूंक पयलो तो भायर सरलो आनी परगट्टा आसतना ताका पावलू, जो सावलू आसलो, आनी ताका पळयलो, लोकांक हुस्कायलो आनी तो जेजूची बरी खबर परगट्टा जुदेवाच्या धर्माचेर आड वेता म्हूण ताका फातरावंक ताणें फर्मोण मारलें. भाग्यूं तिस्तेव आपल्या जिवितांत जेजू परगटूंक सदांच तयार आसलो. आपूण करता तें खरेंच देवाचें राज परगटूंक आनी देवाचें राज आमचे मदें आसूंक ताणें हो वावर केलो. आपल्या जिवितांत जेजू खातीर साक्षी दिवंक न्हयच आपूण, पूण आपलो जीव सुद्दां त्याग करूंक तो तयार जालो.
आज भाऊ भयणीनो, ह्या पयल्या जेजूच्या जल्मा उपरांत मार्तिराची आमी खबर करता. कित्याक करता काय? कित्याक खुर्सा वेरेंत आमकां जैत ना, खुर्सा वेरेंत आमकां मुकूट ना. नाका लागून जेजू तर ह्या संवसारांत आयलो. आपल्या जल्माची परब आमकां सगल्यांक ताणें परगटूंक सोयेक दिलो जाल्यार आमी ताचो कुरीस व्हरूंक आनी ताचें कोश्ट मरण आमच्या जिवितांत सोसूंक तो आमकां आव्हान दिता. अशे दिसाक आमकां कुरपा मागयूं तिस्तेवा भाशेन आमी आमकां दिल्लें कार्य अदीक विस्वासीपणान करूं. आमच्या जिवितांत जें कितें देव आमकां दिता त्या देवाचो वावर सुपूर्णयेन आमी करूंक आनी जें कितें आमी करूंक सोदता तें आमच्या मना प्रमाणे न्हू, देवाक मानता ते भाशेन आनी देवाच्या राज्यांत अदीक आनी अदीक तेंच आमकां मेळटलें कार्य ताका परगटूंक आमी फुडें आसूंक आनी आमकां कसलेय त्रास आटेबिटे पडटात तेन्ना सुद्दां देवासोशी आमी सदांच अदीक आनी अदीक दिल्ल्या कार्यांत विस्वासीपणान आमचें जिवीत सारूंक कृपा आनी बोड सगल्यांक मागून घेवया. दाना थोरीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C8 पेज नंबर 31. C8. मोशा बाबूने म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भू मोगाळ बापा, आमा मनशांक पासत आमच्या सोम्याक गोवाय दिवंक बाग्यो तिस्तेव आपलो जीव दिवंक फाटीं सरलो ना. विस्वासी शिसाचो मोग समोरून जेजूच्या अप्रेमीत मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जेजूक साक्षी दिवंक आनी कोश्टां दोगदां मदें लेगून ताका विस्वासी रावंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर काडयांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनूच शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोड्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक आतां ना दिसत्या वस्तूच्या मोगान पेटून वचूं आमचीं काळजां. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोद दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र पवित्र पवित्र. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें हें रोगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गूड पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता हो जिविताचो हुंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत येवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आनी सिमा आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती चपोती बागेन सुसे बागेन दमदता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताची सांगाता तुजी मोय मागूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पोदेदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सुरगीच्या शेना पवित्र शेरा समकाय शिकुशी स्वर्गात जाता तुशी संवसारांचा आमचो दिसपटो गिरायस समकाली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां अंतरनी पडूं नाका सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितान सबोसके आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जियेताय रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमची कागद कर. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगाळा जेजू मोगाळा तू जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू भाशे आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशे आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशे जावचें हांवें दिसा दिसा जेजू भाशे आशे हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशे आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना. इस्तेवाक तांणी फातरांनी मारलो दिबी मान इस्तेव व्हडल्यान म्हणटाला तुज्या हातान जेजू घे म्हजो आत्मो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा दोनदुतांनी नेमलेलो तुजो प्रधान सेवक बागेवन तिस्ते पवित्र सभेन उर्बेन गोरजीवंतांचे चाकरेक लागलो. ताच्या समारंभा समयर आमची सोडवण करचे खातीर जल्मल्ल्या तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमी घेतल्यान ह्या देण्या पासत तुका दीत वाचून आमकांय आमच्या भावा भयणीची सेवा चाकरी करूंक उमेदीन बोर म्हूण आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. ईश्वर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
आमेन. उचन्यांत क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोदक कर. शेवटाक आमी गायन घेवया एज 5 पेज नंबर 108 एज 5. येशू